हे भाशेन म्हाका दिसता आमी तरी काम करीत रावले जाल्यार दुसरेच भाशेन अर्थ येतलो आमी काम करता तेका आनी आमकां फळ बरें मेळटलें। हांव चड वेळ ना घेता कित्याक बाकीच्यांनी आमच्या माननीय मुखेलमंत्र्याकूय उलोवपा जाय आनी म्हाका इच्छा आसा की फीडबॅक आमी सरपंचांकडे आनी पंचांकडे घेवपा जाय। तुमकां खूब सक्सेसफुल करून दाखोवया म्हूण हांव योजिता आनी संपूर्ण गोंयांक खरें आख्खे देशाक एक उदाहरण जावन दी गोंयांतसून कशें आमचे ऑफिसर मेळून एडमिनिस्ट्रेशन मेळून आमचो गव्हर्नमेंटूय सरपंचा वांगडा काम करून आमी आख्खे देशात दाखोवया हें सांगून सगळे हाजीर आशिल्ल्यांक परत हांव वॉर्म वेलकम दिता आनी म्हणटा बऱ्यांतलें बरें काम आमी सगळे करून दाखोवया। देव बरें करूं। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनेंतल्यान आमी जो प्रकल्प सुरू केलो जे 2 ऑक्टोबराक आमी ज्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन केलें आनी आज दुसरे फावटी हांव ऑलमोस्ट सगळ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पंच सदस्य आनी आमचे स्पेशल जे स्वयंपूर्ण मित्र ते थंयसर गेल्या तांच्या वांगडा उलयता। म्हाज्या पयलीं आमचे पंचायत मिनिस्टर माविन मुदिनो हांच्यांनी तुमकां मार्गदर्शन केलें। खरोखरूच म्हाका खूब बरें दिसता कारण मुख्यमंत्री आपल्या ऑफिसांतल्यान उलयता आनी 191 ग्रामपंचायतींतले पंच सरपंच स्वयंपूर्ण मित्र त्याच बरोबर आमचे स्वयंपूर्ण पर्यवेक्षक म्हणजे सुपरवायझर्स हेय त्यांच्या बरोबर जॉईंटली आसा। नवीन संकल्पना आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा ही आम्ही सुरू केली आणि ज्या पद्धतीचो रिस्पॉन्स म्हणजे हांव तर पळयता की 2-4 ग्रामपंचायतींनी आपल्या पूर्ण हॉलान स्क्रीन घालून बसलेले असतात। आपल्या ऑफिसात लॅपटॉप दवरला ताच्या फुडल्यान सगळे पंच बसलेले असतात। खरोखरच अभिनंदन करता हांव तुमचें। म्हाका मनाक खूब खोस भोगता। आमचो बाब डायरेक्टर नारायण गाडोई ऑनलायन आसा ह्या कार्यक्रमाक थोडोसो ताका उशीर जालो। आमचे वेगवेगळे ऑफिसर्स तो आपलो सॅटरडे एवरी सॅटरडे जे पंच सरपंच आनी गांवांत वचून स्पेंड करता। खरोखरूच तांचे हांव अभिनंदन करता आनी असो पयलेच फावटी म्हणजे आउट ऑफ द वे जेका म्हणटा आमी म्हणजे जेका सरकाराक किंवा एखाद्या विलेज डेव्हलपमेंट करपा खातीर हें काम जें आसा जशें नांव बाब अण्णा हजारे हांचे पुराय देशभर सुरवातीक म्हणजे ग्राम विकासाच्या बाबतींत घेतले गेले द सेम पद्दतींतले ग्राम विकासाच्या बाबतींत गोंयचें नांव घेतले वयतले हे हांव तुमकां निश्चितच आनी ठामपणे सांगता। हाची सुरवात खूब बरी जाल्ली आसा। 2 ऑक्टोबरांतल्यान म्हणजे इररिस्पेक्टीव ऑफ आमी ताका म्हणटा की पॉलिटिकल पार्टीज कोण बीजेपीचो कोण काँग्रेसचो कोण एमजीचो कोण गोवा हे ना आमचे सगळे सरपंच आनी सगळे पंच गांवच्या विकासा खातीर ह्या ऑनलायन म्हाजे बरोबर आज उपस्थित आसा। तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा मनपूर्वक अभिनंदन। आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन आनी आपले जिपार तांणी सर्वे केलो त्या सर्वेंतल्यो कॉपी म्हाका दिसता तुमच्या सगळ्यांच्या पर्यंत पावल्या आसतल्यो। जर पावूंक ना जाल्यार ती कॉपी आमच्या डीएचएच्या सायटीचेर अवेलेबल आसा। सगळ्यांनी आपली कॉपी काढून घेवची। ताजी एक कॉपी जी आमची स्वयंपूर्ण मित्र हाज्या कडेन आसची एक कॉपी ताजी पंचायतीन आसची आणि त्या कॉपींतल्यान तुम्ही सगळे जाण आतापर्यंत तुम्ही डिटेलान पळयता आसतले कितें आसा कितें ना म्हणजे जशें भाविनान सांगलें की त्या ग्राम पंचायतींतल्यो स्पेसिफिक कितें त्या ग्राम पंचायतीन आमी जेका म्हणटा की कितें उत्पन्न येता हे सगळे तितून बरयल्ले आसतले किंवा पर्यटन स्थळ म्हणून खंयचें आर्कोलॉजिकल स्थळ खंयचें हे सगळे रिकॉर्ड आसतले। आता ते जे आसा हे एकदा वाचून पळयात एकदा व्हेरीफाय करात आनी ताच्या खातीर आमी कितें करपाक जाता हे सेकंड स्टेपीन आमकां ठरोवपाक जाता। बऱ्याच जाणांक थोड्या जाणांक प्रश्न पडला की नक्की आमी थंय कितें करप हो थोड्या जाणांक प्रश्न आसा पण हो प्रश्न टप्प्याटप्प्यान तुमचो सुटत वयतलो म्हाका खात्री आसा। कारण आमी ज्या पद्दतीन सेकंड टायम उलयता हाज्याय फुडें दर म्हयन्याक तुमच्या बरोबर म्हाजें उलोवप जातलें। आमचे सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ ग्रामपंचायत आनी आरडीए श्री तोमार जी एक्चुअली आयज उलोवपाचे आसले पण शेतकऱ्यांच्या आंदोलना खातीर ते आयज उलोवपाक शकले ना पण तांच्यांनी म्हाका खात्री दिल्या आनी हांवें तुमकां कित्याक सांगता की आमचे आरडीए मिनिस्टर श्री तोमार हे फुडल्या म्हयन्या भितर तुमच्या वेळा ऑनलायन उलयतले म्हणजे जशें आमी 14 फायनान्साचे पयशे स्पेंड केले मावीन आतां 15 फायनान्साचे पयशे तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो संकल्प तेणी केला।
त्याच खातीर आरडीओच्यो खंयच्यो स्किमी आसा, केंद्राच्यो खंयच्यो स्किमी ज्यो आमी ग्रामपंचायती पर्यंत पावूंक शकता, हाज्या खातीर आमचे मिस्टर तोमार हे उलयतले. आणि इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी ते मार्च माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे तुमच्याकडे ह्याच पद्धतींतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान उलोवपाचे आसा. हांवें हो कार्यक्रम माननीय मोदीजीच्या पर्यंत कळयला आणि तांच्यांनी सांगा की जर तुम्ही सगळ्या ग्रामपंचायती कडेन ऑनलायन उलयता आसत जाल्यार सक्सेस स्टोरी जाका आमी म्हणटा की स्वयंपूर्णते वाटेंतल्यो सक्सेस स्टोरी खंयच्यो, म्हणजे माझ्या ग्रामपंचायतीन पयली स्थिती ह्या पद्दतीत आसली आणि आता स्थिती म्हाका ती ह्या पद्दतीत आसा. म्हणजे जो आमी सर्वे रिपोर्ट आसा तो सक्सेस स्टोरी आपल्याक तुमच्याकडे उलोवपाक आवडटले हे तांच्यांनी म्हटलां. नक्कीच फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्या आमच्या दृश्टीन खूप महत्वाचे आसा. मुद्दाम सांगता कारण देशाचो पंतप्रधान ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाकडे आणि पुराय एका राज्यातल्या सगळ्या सरपंचांकडे वांगडाच उलयतलो हो आमच्या खातीर खूप व्हड गजाल आसा. आयज तो उत्साह जर पळयत तर आयज सगळ्यो 191 ग्रामपंचायती ताज्या भायर जो ऑफिसर आमकां पावोवंक शकना तेणे आपूण स्वता ऑनलायन 250 जाण हे डायरेक्ट ऑनलायन आयच्या कार्यक्रमात आसा. आणि ह्या एक्झॅक्टली आमी जेन्ना सक्सेस स्टोरी म्हणटा तेन्ना आता आसतलो स्टेटस तुमच्या ग्रामपंचायतीत तुम्ही ज्या पद्दतीन बरोवन दवरपाक जाय. 3 म्हयन्यांनी तेजो रिपोर्ट कितें जालो, 6 म्हयन्यांनी कितें जालो आणि ताज्या उपरांत तो आमी जाका म्हणटा की 19 डिसेंबर 2021 कितें जालो हो आमकां कंपॅरिजन करपाक जाय. तुमकां कळटलें कारण तुमचोय टेन्युअर जो आसा हो मे 2022 पर्यंत आसा. जसो आमच्या ह्या सरकाराचो टेन्युअर हो फेब्रुवारी 2022 पर्यंत आसा. फुडले सरकार म्हणजे योगायोगान तुमच्या सगळ्यांच्या सरकारान परत एकदा म्हाका मुख्यमंत्री जावपाक मेळटलो हाजी हांव आस्त बाळगितां. त्याच बरोबर तुमकांय सगळ्यांक बरें पॉलिटिकल फ्युचर, बरें पॉलिटिकल भवितव्य सगळ्यांक मेळचें आणि आमकां कंपॅरिजन जे आसा म्हणजे आमी शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म गोल जो अचीव करपाक जाय त्या गोलाचेर काम करपाक आमी सुरवात केल्ली आसा. म्हणून जेन्ना आमी 19 डिसेंबर 2021 हांवें कित्याक म्हटलां की तेका एक ताच्या फाटल्यान मेन हेतू आसा. आमी अंदूच्या वर्सा 60th लिबरेशन इयर जे आसा हे मनयता. हे मनयता आसतना आमी कालूच ताजी मिटींग घेतली आणि काल सगळ्या पार्टीच्या बरोबर सगळ्यांच्या सहकार्यान पुराय वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा ते वेगवेगळे कार्यक्रम आमी करपाचे थारायले. आणि हे कार्यक्रम जे आसा हे कार्यक्रम आमी फक्त खंय तरी पणजे, म्हापशां, मडगांवांत करचे अशें ना. प्रत्येक तालुका लेवलाचेर आणि प्रत्येक ग्रामपंचायत लेवलाचेर सुद्धा कार्यक्रम जावचो अशी आमची इच्छा आसा. हांवें पयलींच म्हटलां देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द वेरियस ग्रामपंचायत. रुरल ग्रामपंचायती वेगळ्यो, शहरी ग्रामपंचायती वेगळ्यो, मायनिंगांतल्यो वेगळ्यो. आमी डिसेंबर म्हयन्यांतल्या एंडिंगाक आमी डिक्लेअर करतले देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन ईच ग्रुप. कॉम्पिटिशना खातीर क्रायटेरिया कितें आणि हेय करता आसतना 60th इयर लिबरेशन करता आसतना सुद्धा एक कार्यक्रम तुमकांय दिलो वयतलो. जो कार्यक्रम तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायतीतले कलाकार आसतले, तुमच्या ग्रामपंचायतीतले ट्रेडिशनल ओपन आसतले, तुमच्या ग्रामपंचायतीतले मुर्तीकार, कलाकार अशा सगळ्या लोकांक इन्वॉल्व करून त्यांचे फेलिसिटेशन, त्यांचे मानधन म्हणजेच आम्ही सर्वस्वी सगळ्या लोकांपर्यंत जेन्ना ह्या गोंयची 60 वर्सां मुक्ती लढ्याची आम्ही मनयता. 60 वर्सांत जेणी स्वतंत्र लढ्यात जेणे योगदान दिले ते आसात, ते फ्रीडम फायटर आसा त्यांचे फेलिसिटेशन करतले. बट 60 वर्साच्या डेव्हलपमेंटात ज्यांचे योगदान असते तांचे फेलिसिटेशन जे आसा हे त्या निमित्तान जातले. लक्षात घ्या. त्या खातीर आमकां 60 वर्सां मनयता आसतना तोय कार्यक्रम जो आसा होय जो कार्यक्रम आमी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी मनोवपाचे आसा. त्या खातीर आयज मुद्दामून कदाचित तुम्ही पयलो विशय जो हांवें सांगलो तो सर्वे रिपोर्ट ऑफ युअर ग्रामपंचायत तो तुमच्या हातान आसपाक जाय. दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आणि तो रिपोर्ट जो पर्यंत तुमच्या हातान ना तुम्ही फुडलें काम करपाक शकचे ना. त्या खातीर आशिल्ले सगळे स्वयंपूर्ण मित्र हांच्यानी ते सर्वे रिपोर्ट मुद्दामून काढून घेवचे आणि तो चाळचो आणि कितें भितर एड करपाक जाय, कितें चुकलां आसतलें, कितें जालें तो अपडेट करून घेवचो. कारण जेणे करून आमकां तो अपडेट करप महत्वाचो आसा. आणि दुसरो रिपोर्ट खंयचो महत्वाचो आमकां मुद्दामून आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक सांगता. इट इज अन अचिव्हमेंट रिपोर्ट ऑफ द स्वयंपूर्ण मित्र
फॉर द ABSD रिपोर्ट 3 आमकां जो शीट तुमकां सगळ्या जाणांक तुमच्या मेलाचेर धाडल्या आसतली, नाजाल्यार हांव ग्रामपंचायती डायरेक्टर ऑफ पंचायतीकूच सांगता की सगळ्या जाणांनी जो सर्वे रिपोर्ट 1 आनी दुसरो स्वयंपूर्ण मित्र रिपोर्ट जेणे करून अचिव्हमेंट रिपोर्ट जेका आमी म्हणटा तो अचिव्हमेंट रिपोर्ट फिल करपाक सुरू करपाक जाय. हांवें कित्याक सांगता कारण अचिव्हमेंट रिपोर्ट जेन्ना आमी आतां पासून फिल करतले आमी खंयच्या पॅरामिटराचेर आसा म्हणजे आमी आतां फक्त ABC पंचायती म्हणटा त्यो नाका सगळ्या स्वयंपूर्ण जे तांते आसतात ह्या मुद्द्यांचेर तुमच्या कडेन उलयता जेणे करून आमी सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक ट्रेनिंग दिल्याच पण ताज्याय भायर तांकां कळपाक जाय आमचो कन्सेप्ट कितें तो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एग्रीकल्चर अँड हॉर्टिकल्चर म्हणजे आपले एग्रीकल्चर आणि हॉर्टिकल्चर जेन्ना आमी म्हणटा की ज्यो ग्रामीण भागात आसतल्यो पंचायती तांच्या कडेन टोटल फार्मर्स कितले आसा, कितल्या फार्मरां कडेन कृषी कार्ड मेळ्ळा, कितले फार्मरचे रजिस्टर PM किसान योजनेच्या अंतर्गत जाल्या, कितल्या फार्मरांक किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळा. कृषी कार्ड वेगळे आणि किसान क्रेडीट कार्ड वेगळे हाजो रिकॉर्ड त्या ग्रामपंचायतीन आसपाक जाय. समृद्ध ग्रामपंचायत खंयची ही ग्रामपंचायत माझ्या गावातल्या हर एक गोष्टीचो रिकॉर्ड दवरता आणि आम्ही ग्राम संस्कृती केन्ना म्हणटा तेन्ना ती कृषी संस्कृती आसता. म्हणून तर आम्ही म्हणटा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ज्या हॉर्टिकल्चराक भाजीपाल्या खातीर आयज आमी 20 कोटी रुपया कर्नाटकाक दिता फुडल्या वर्साच्यान ते 20 आमी आतां सुरू केल्या उपरांत 2 कोटी रुपया गोंयांत दिवपाक लागले. तेच 2 कोटींनी 20चे 20 कोटी रुपया माझ्या गोंयकारांतल्या भावा भयणीक शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. एग्रीकल्चराच्या बाबतीत सगळ्या पंचायतींनी थंयसर बसलेले तलाटी सेक्रेटरी स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या कडेन तुमचो रिकॉर्ड तुमच्या वेबसायटीचेर अवेलेबल आसपाक जाय, तुमच्या पंचायतीन तुमचो रिकॉर्ड आसपाक जाय. आमी प्रायजीस ज्यो ग्रामपंचायत वायज दितले आमी अप्रॉक्सिमेटली 25 लाख 20 लाख 15 लाख ह्या पद्दतीची प्रायजीस दितले आणि प्रायजीस दिता आसतना आमचे हे अचिव्हमेंट शीट विच इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट हांव परत सांगता आणि त्या खातीर तुमच्या ABC कॅटेगरीच्या पंचायतीक सुद्धा 20-25 कमी पंचायतीक प्रायजीस आणि प्रायजीसा खातीरच काम न्ही. आपूण सरपंच असताना ग्रामपंचायतीतले रिकॉर्ड आपूण पंच असताना माझ्या वार्डातले सगळे रिकॉर्ड हे आम्ही एकत्रितरित्या जाग्यार उडयले म्हणून एग्रीकल्चर आणि हॉर्टिकल्चर. सेकंड विषय आमचो एनिमल हजबंड्री. आम्ही प्रत्येक कडे आमचे वेटरनरी ऑफिसर्स आसा, प्रत्येक कडे गोवा डेअरीचे फार्मर्स आसतले, गोवा डेअरी आसतल्यो, दुसरे कडेन आमची स्कूल डेअरी आसा. गोंय दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जावचो. गोंय दुधाच्या बाबतीत आयजूय बी गोंयांत लागपी 4.5 लाख लिटर दूध आम्ही फक्त मॅक्झिमम कितले करता तर आम्ही चडांत चड जे आसा हे 80,000 दूध आमच्याकडे रेडी जाता. ते पुराय लावपा खातीर रिपोर्टर्स एनिमल हजबंड्री जो विषय आसा आम्ही कित्याक म्हटला तर आम्ही अजूनही बी म्हणजे टोटल भितर डेअरी आसतले, मीट आसतले, एग्स आसतली, चिकन आसतली. आम्ही हो संकल्प प्रत्येक वेटरनरी ऑफिसराक आम्ही टार्गेट दिला की नवीन 5 फार्मर रेडी करचे. तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायतीत जो कोण डेअरी खातीर तयार आसा, डेअरी म्हणटा फक्त दूध दी तर त्याच्या खातीर पोल्ट्री आसतली, पिगरी आसतली आणि गोट फार्मिंग आसतले. असे वेगवेगळे प्रकल्प भितर आसा जेणे करून आमची बॅकयार्ड पोल्ट्री म्हाका सांगपाक बरें दिसता आमचो डायरेक्टर वेटरनरी तेंच्यांनी हांवें टार्गेट दिल्या उपरांत 450 नवीन फार्मर बॅकयार्ड पोल्ट्री म्हणजे गांवांत आमच्या पयलीं घरात कोंबड्यो आसतल्यो फाटल्यान तो बॅकयार्ड पोल्ट्री 20 कोंबड्यो आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता जेणे करून बॅकयार्ड पोल्ट्री सुरू जातली. फ्री ऑफ कॉस्ट दिता जेणे करून जी न्यू ब्रीड जेका आमी गोवन ब्रीड जो तयार केला त्याच्या अंतर्गत ती कंटिन्युअसली 200 दीस तांतयां दिता. गांवठी तांतयाक आज खूब मोठ्या प्रमाणात डिमांड आसा. ताज्या व्यतिरिक्त आम्ही पळयता की आमकां चिकन हे भायल्यान हाडचें पडटा, एग्स भायल्यान हाडचे पडटा, आमकां मटन भायल्यान हाडचें पडटा. आमी हितून ल्हान ल्हान फार्मर जरी जॉयन केले आमकां गांवांतलो फार्मर कोण तयार आहा तेका पयल्यान पयलीं हाडून जॉयन करून ती आमच्या वेटरनरी ऑफिसरांनी दिवचो पडटलो. तो मार्गदर्शन करचो पडटलो. खंयच्याय पंचायतीक आमकां केन्नाय तुमकां लागपी वेटरनरी ऑफिसराक आपयात आणि तुम्ही प्रत्येक कार्यक्रम करा. हांवें जशें म्हटलां की स्वयंपूर्ण मित्र शेनवारा येयलो तो फुडल्या शेनवारा येवच्या पयलीं मिनिमम 3 कार्यक्रम गांवांत जावपाक जाय.
तो वचपाची गरज ना, तो तीच कार्यक्रम करू शकता. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी एकदा झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसराक आपयलो, गावात कितले शेतकरी आहा ताजे लिस्ट कार्ड ताका कृषी कार्ड करून दी, ताका किसान कार्ड क्रेडिट करून दी, एक कार्यक्रम जालो. दुसऱ्या विकास तुम्ही कदाचित म्हाका सांग तुम्ही आपल्या वेटरनरी ऑफिसराक आपयलो, वेटरनरी ऑफिसराक सांगलें की बाबा माझे हे लोक बॅकयार्ड पोल्ट्री करतले, हे लोक डेअरी करतले, हे लोक पिगरी करतले, त्या 20 जणांकडे त्याची मिटींग कर. आणि कोण जर येऊंक ना म्हणटा आसत तुम्ही डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट माय ऑफिस, अदरवायज डायरेक्टर पंचायत किंवा तुमचो जो सहयोगपूर्ण मित्र आहा त्यांनी डायरेक्टली रिपोर्ट करपाचो. हाजेर आमचे मार्किंग सिस्टीम जी आसा ही ठरतली. ज्या जाग्यार फिशरीज ऍक्टिव्हिटी जाव येता, आत्मनिर्भर भारत हेच्या सकयल आम्ही जलसंपदा ही नवीन स्कीम आसा. फिशरीज म्हटल्या उपरांत ते दर्यानूच न्ही, ते न्हंयेत सुद्धा आमच्या फिशरीज जे आसा त्यो करपाक जाता, फिश फार्म करपाक जाता, ओके, केज फार्मिंग करपाक जाता. सो वेगवेगळ्यो फिश फार्मिंग इवन दो जो नुस्तेकार भाव आसा तेकाय बी किसान क्रेडिट कार्ड हे दिले वता. डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीजच्या वतीन तुमकां लागपी सपोर्ट हो तुम्ही थंयसर हाडपाक जाता. जशें आमी म्हणटा की दर म्हयन्याक तुम्ही दर म्हयन्याक वेगवेगळे कार्यक्रम ग्राम पंचायतीत कशे करतले ह्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तुम्ही करूं येता. आमी चवथो मुद्दो आमच्या हातून मांडला, गरिबी हटाव. आम्ही मुद्दाम म्हटला पॉवर्टी एड्युकेशन. आता पॉवर्टी एड्युकेशन म्हणटा आसतना आम्ही आयजूय पळयता की प्रत्येकाच्या ग्रामपंचायतीत हो मिनिमम इन्कम आसलेलो, जेका इन्कम 5,000 रुपया मेळटा अशी फॅमिली आसतली. जेचे इन्कम 5,000च्या सकयल आसा, म्हणजे एखादी विधवा भयण आसतली ती सरकारच्या फक्त 2,000च्या पेन्शनाचेर आसतली. तुम्ही वेगवेगळे तेका वेज आसा, आम्ही त्याच्या खातीर कितें करपाक जाता, आम्ही त्या खातीर कशी मदत करपाक जाता. आम्ही कदाचित नरेगाच्या अंडर तेका रजिस्टर करून घ्यात. आम्ही पयले फावटी 2.5 कोटी रुपया नरेगाच्या वर्करांक थाळ आसतले, मेणकुरे आसतले किंवा आमचे सालसेतीतल्यो चांदोर आणि ह्या भागातल्यो ग्रामपंचायती तांकां जवळपास 2.5 कोटी रुपया नरेगाच्या वर्करांक डिस्ट्रीब्यूट केले. त्या धर्तीचेर आमच्या ग्राम WRD आणि RDA आणि पंचायत तितून एकीकडे आयले आणि तांच्यांनी नरेगाच्या वर्करांक काम दिले, सो दॅट तांकां पयशे मेळपाक शकले. सेम धर्तीचेर वेगवेगळी कामां जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची, PWD डिपार्टमेंटाची आमी नरेगाच्या वर्करांक दिवपाचे आसा आणि ताज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा मॅक्झिमम लोकांक तुमी नरेगा कडेन जॉइन करून घेवपाक शकतले. तर ज्या फॅमिलीचे आमी जशें पळयता की तितून वेगवेगळ्यो ज्यो आसा नॅशनल फॅमिली बेनिफीट स्कीम, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना, वेगवेगळ्यो स्किमी, म्हणजे आमी जशें म्हणटा 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्कीम आणि 100% इम्प्लिमेंटेशन ऑफ गोवा गव्हर्नमेंट स्कीम. आता बरेचशे फावटी हांव जेन्ना उलयता आमकां स्कीम खबरूच ना, आमकां तिनूच स्किमी खबर आसता, तलाटी लक्ष्मी केएसएसवाय राहत. हाज्या व्यतिरिक्त गोंय सरकाराच्यो स्वताच्यो 40 ते 50 स्किमी आसा ज्यो इंडिव्हिज्युअल आणि कम्युनिटीन आमी बेनिफीट करपाक शकता. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो सिटीजन चार्टर आसा, सिटीजन चार्टर ऑनलायन अवेलेबल आसा. स्वयंपूर्ण मित्रांनी सिटीजन चार्टर काढचो आणि त्या ग्रामपंचायतीत दवरचो. अदरवाईज डायरेक्टर पंचायत कॅन टेक द इनिशिएटिव्ह. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आहा त्याच्याकडे कोऑर्डिनेट करात. हांव एकदा व्हेरीफाय करता. या 8 दिसाच्या भितर पहिली वॉटर फॉर ऑल, ओके, हो विषय सोपया, सिस्टम आहे तो विषय सोपयता. पब्लीक टॅप वॉटर आमकां बंद करपाक जाय, ताची पब्लीक टॅप वॉटराचेर जास्त दीस काम शक्य ना. दुसरे सॅनिटेशन फॉर ऑल, म्हाका खबर आसा टॉयलेटीचो प्रश्न अजूनही थोड्या जाणांक आसा, त्यांच्या घरांनी अजूनही टॉयलेट पावूंक ना. आम्ही सॉलिड वेस्ट सेंटरच्या मार्फत पावयता, पण ताज्या व्यतिरिक्त आम्ही वेगळी स्कीम काडपाची आसा की तुमकां टॉयलेट दिवपा खातीर तुम्ही डायरेक्ट कन्स्ट्रक्ट करात, आम्ही तुमकां पयशे दिवपाची ही येवजण आम्ही कदाचित महिन्या 2 महिन्या भितर फायनलायज करतले. त्याचो फायदो गावातल्या इंजिनियरांकूय जातलो. तुम्ही जर इनिशिएटीव्ह घेवन सगळे टॉयलेट बांधले जाल्यार त्या टॉयलेट आम्ही कॉन्ट्रॅक्टराक गावातल्या इंजिनियर भुरग्यांक आम्ही दिवपाक शकतले. आता जशें आम्ही PWDची नवीन स्कीम काढली की गावातलो इंजिनियर डायरेक्ट रजिस्टर्ड जावप PWD कडेन आणि तेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेवप. 5 लाख 10 लाखाचो कॉन्ट्रॅक्ट ताका डायरेक्ट मेळटलो, ताका 5 लाख 10 लाख रुपया डायरेक्ट EDCंतल्यान ताका लोनूय मेळटलें. त्या खातीर अशाय भुरग्यांक आमी फुडें काडून करचें पडटलें. इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, आमी हर प्रत्येक घरात इलेक्ट्रिसिटी दिता. गोंयांत म्हाज्या म्हणण्या प्रमाणे 90 घरां उरल्या, म्हणजे आमच्या सांगे काणकोण ह्या भागात काही घरां उरल्या, तांकां आमी सोलार पावराच्या सकयल फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्यांनी, बट तुमच्या पुराय परिसरात कोणी जर घर बांधला
आनी ताका लायट मेळोंक ना म्हाका खबर आहा तो घर नंबराचो एक विशय आहा तुमी घर नंबर दिना ताका मेळना पण पंचायत मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेतल्या थोड्या दिसांनी आमी तोय विशय सोंपोवपाचे आसा ओके लिगली अपार्ट बट लायट आसतले उदक आसतले आनी कचरो आसतलो फेरी करपाक ताजेरूय एक नंबर दिवपाचो आमचो विचार आसा तोय विशय आमी एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर तोय विशय पुराय सुटतलो ओके ताज्या उपरांत शेल्टर फॉर ऑल ओके ह्या हातूंतल्यान म्हणजे प्रत्येक मनशाक घर ह्यो आमच्यो ज्यो योजना आसा हांव आजुनूय पळयता आनी आमी अटल आसरा योजना ट्रायबला खातीर आसलेली स्कीम दुसरी अटल आसरा योजना ही आमच्या सोशल वेल्फेअरांतल्यान ओबीसी खातीर मेळपी स्कीम आसा हांव रिपेअर करपाक आमी 1 लाख रुपया दिता नवीन घर बांदपाक 2.5 लाख रुपया दिता इवन दो इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन हांच्या खातीर पयली आसलेली जी इंदिरा आवास योजना कितें तरी ती स्कीम आमी रिवायज करपाचे आहा जे पब्लीक जेंच्या गरीब आसात तेंचे जनरल कॅटेगरीन आसा बट ह्या लोकांक सुद्दां आमी हाऊस फॉर ऑल जशें प्रधानमंत्री आवास योजना ह्या योजनेच्या सकयल फुडल्या 2 म्हयन्या भितर आमी ती योजना जी आसा ही इकॉनॉमिकल त्या खातीर शेल्टर फॉर ऑल ह्या योजनेच्या अंडर हाडपाचे आसा इट हेल्प टू दिव्यांग पीपल आमी म्हणटा की आमी गोंयांतले सगळे दिव्यांग लोक आसा ह्या सगळ्यांच्या पर्यंत 100% पावपाचे आमी आतां कॅम्प सुरू केल्या म्हाका दिसता आयचो कॅम्प हो म्हापश्या पेड्या ग्रावंडार बार्देशांतल्या सगळ्या आयज सांजचो पर्यंत कॅम्प आसतलो त्या कॅम्पाचे शेड्यूलूय बी म्हज्या सायटीचेर अवेलेबल आसा फाल्यां परवा एरवा सगळ्यो डेटी दिव्यांग कॅम्प आहा तांकां त्या कॅम्पा पर्यंत व्हरपाची जबाबदारी आमी पंच सरपंच आमची आहा ताका जर गाडी अवेलेबल आसत कदाचित आमच्यो डिपार्टमेंटाच्यो व्हेकल आसतल्यो सहपूर्ण मित्रांनी तांकां ज्या ज्या डिपार्टमेंटा कडेन लागीं आसा त्या डिपार्टमेंटाची गाडी अवेलेबल करून दिवची जेणे करून हांव त्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता जावं ते हेल्थ डिपार्टमेंट जावं पुलीस डिपार्टमेंट जावं ते PWD डिपार्टमेंट जर कोणाक गाडी अवेलेबल ना तांकां गाडी अवेलेबल करून दिया जेणे करून आमचे सगळे दिव्यांग म्हणजे जेका कोणाक व्हीलचेअर जायी 1 लाख रुपयाची परत सांगता जेका कोणाक कॉक्लियर इम्प्लांट जायो कदाचित ताका 60,000 रुपया पडटा सगळ्यांक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दितले सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या ठिकाणी एलेम्को या कंपनीच्या वतीन आम्ही सुरू केलो प्रोग्राम आसा फुडल्या 8 दीस हो कार्यक्रम करतलो गोंयांत 21 दिव्यांग मनीस उरोंक जायना जेणे करून जेका आमी मदत करूंक ना ओके दुसरी गजाल जी आसा ही खूब महत्वाची जर आमी 5 वर्सांच्या पयलीं आमी जर तांकां हियरिंग आयकूंक येना ह्या भुरग्यांक डायग्नोसीस करपाक शकले जाल्यार नक्कीच तांचें ऑपरेशन आमचे फ्री ऑफ कॉस्ट आसा ह्या ऑपरेशनाची कॉस्ट 2 लाख रुपया पर्यंत आसा ते ऑपरेशन आमी फुकट करता तुमी इनिशिएटीव घेतले जाल्यार बऱ्याचशा गोंयांत वेगवेगळ्या बाबतींत आमी मदत करपाक शकतले ह्याय कॅम्पात तुमी वांटेकारी जावचे म्हाका दिसता स्कील डेव्हलपमेंट आमचे स्कील डेव्हलपमेंट ह्या मिनिस्ट्रीच्या वतीन वेगवेगळे प्रोग्राम ऑर्गनायज करता आमचो ITI च्या सहकार्यान तुमकां वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या स्कील डेव्हलपमेंटचे कोर्सीस करपाक मदत करात एम्प्लॉयमेंट आणि जॉब्स ह्या बाबतींत आमी मॉडल करियर सेंटर सुरू केला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या ऑनलायन पयली फावटी आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी वयल्यान प्रायव्हेट सेक्टरांत नोकऱ्यो दिल्यो वयता 100% भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मॉडल करियर सेंटरा कडेन रजिस्टर करपाक लायात जेणे करून गव्हर्नमेंट नोकरेच्या सयत तांकां प्रायव्हेट नोकरी मेळपाकूय बी तांकां स्कोप आसतलो फॉर एग्जाम्पल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो विशय जो आसा हो आमी ETC आसतले CMRY खादी ग्राम उद्योग आसतले स्पेशल प्रोजेक्ट हांवें स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणटा आसतना हे स्वयंपूर्ण मित्र तुमचे रस्त्याची फायल खंय गेली गटाराची फायल खंय गेली हाच्या खातीर येवंक ना हांव मुद्दामून सांगता हांवें तांकां सांगलां स्पेशल प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय करा स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणजे कितें आसतलो एखाद्या गांवाची जे मुसोड्डी आसतली एखाद्या गांवांतलो आमच्या पंचायतीचीच बिल्डींग आसतली एखाद्या गांवांतलो WRDचो प्रोजेक्ट जो गांवांतल्या 100 फार्मरांक उपयोगी ठरतलो एखाद्या गांवांतल्या व्हडल्या शेतांत फेन्सिंग आसतलें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो अश्यो वेगवेगळ्यो योजना ज्यो कम्युनिटी म्हणजे 400-500 आणि गांवांत आमी SPO तयार करपा खातीर फार्मर्स प्रोड्युसिंग ऑर्गनायझेशन तालुक्यांत अशे प्रोजेक्ट आयडेंटिफाय करात आणि ते प्रोजेक्ट कंप्लीट एकूच प्रोजेक्ट आसतलो जो प्रोजेक्ट आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रान आयडेंटिफाय केलो आणि तो त्या गांवा खातीर कंप्लीट केलो हें जावपाक जाय म्हाका दिसता अशे 16 पॅरामिटर्स आसा ह्या 16 पॅरामिटर्सा मदीं सगळ्या पंचायतीचें कॉम्पिटिशन आसा
आणि हे कॉम्पिटिशन फक्त प्राइज मेळपाक न्ही, तर म्हजो गांव म्हजें गोंय, म्हजो गांव जो आसा तो हांव स्वयंपूर्ण करतलो, म्हजें गोंय जें आसा हें हांव स्वयंपूर्ण करतलो. ह्या धर्तीचेर आमकां काम करपाक जाय. हांव खरोखर म्हणजे तुम्ही म्हणटले की सीएम भरपूर वेळ उलयत आसा, पण तुमचो उत्साह पळोवन खरोखरूच म्हाका खूब बरें दिसलें. हांव आयज परत म्हणजे शेनवार आसतना सुद्दां सदोदीत आमचे सगळे स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या पर्यंत वता. तुमच्यो सगळ्यांच्यो डिफिकल्टी स्वयंपूर्ण मित्रांच्यो सुपरवायझर्स आसा तालुका लेवलचेर ताच्या कडेन अपडेट करच्यो आमी करतलेच, बट तांच्या कडल्यान सगळे फीडबॅक तुम्ही घेवचे. अजूनही ह्या कार्यक्रमात कितें ऍड करपाक जाय कितें ना, कारण दिस प्रोग्राम इज अ युनिक इन अ कंट्री. परत सांगता हाची देशात नोंद केली वयतली, म्हणून तर म्हणजे केंद्रीय पंचायत मंत्री, केंद्रीय प्रधानमंत्री ह्या कार्यक्रमात ऑनलाईन सगळ्यांकडे उलयतले. आमकां तितक्याच इनिशिएटिव्ह घेवन आणि पुराय 60 वर्सां पुराय करता योगायोग आसा. आमी स्वयंपूर्ण गोवा सुरू केला आणि त्याच धर्तीचेर तो 60th लिबरेशनूय आमी करता. आमकां एक बरें स्वयंपूर्ण गोंय हे लोकांक दाखोवपाक ह्या वर्सा भितर मेळटलें इतकें सांगता. आणि परत एकदा तुमकां सगळ्यांचे अभिनंदन करता. माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री. आता थोड्या पंचायती बरोबर माननीय मुख्यमंत्री इंटरॅक्ट करतले. सगळ्यात पयलीं वारगड नागजर पंचायती गांव उपेग करताली आमी करता. अवलय वारकड नागजर पंचायत हॅलो, आयकूंक येता? हांव संजय उलयतां. संजय उलय. ही संकल्पना आहा ती बरी आहा, संकल्पना बरी आहा, बरी संकल्पना आहा. आमकांय बरें दिसलें. सरकाराचे अधिकारी आमच्या पंचायतीत येवन आमकां लोकां मेळ्यान वचपाक मेळटा. पूण हेचो आतां आमकां फुडें वयतले जाल्यार आमचे भितर आसता हे पूण आमकां सगळें मातशें सर सॉल्व करूंक जाय. बेसीक फॅसिलिटी, लायट, टॉयलेट, उदक इतलें आमकां सर खूब अडचणी येता. अडचणी आहा. लायट म्हणटकच मेन आता सर लायट म्हणजे स्ट्रीट लायट. स्ट्रीट लायट म्हणटकच आपूण आता स्ट्रीट लायट घेतल्या 5 वर्सां जाल्या. तशें स्ट्रीट लायटीचे काळोख जाल्लो अजून तशेंच उदक सफिशियंट लोकांक दिवची. एक रिजन टॅक्स मनशाक जाय हावस नंबर कसो तरी तांकां फोकस करून तांकां हावस टॅक्स दिवचो. कितें प्रत्येक लोकांक हे दिसता की आपल्याक कितें हावस नंबर आसचो. कितें एप्लिकेशनान हावस नंबर जाय पडटा. तेचेर संजय जाले तुझे 3 प्रश्न आसा. तिनूय प्रश्नांचे उत्तर दिता. हां सर. हय संजय, पयलो हाऊस टॅक्साचो विशय म्हाका खबर आहा. घर नंबर मेळूंक ना पूण हाऊस टॅक्स भरूपाक मेळना. आमचे पंचायत मिनिस्टर एका म्हयन्या भितर हाजेर सोल्युशन काडटले आणि आमी टेम्पररी हाऊस टॅक्स भरपा खातीर आनी ताका हाऊस नंबर दिवपा खातीर एक कॉरिजंडम काडटा आणि नक्कीच तितून करून प्रत्येकाक आपलो हाऊस टॅक्स आणि हाऊस नंबर मेळटलो. घराची लिगलिटी वेगळी पण ताका हाऊस टॅक्स मेळपाक. दुसरी गजाल उदक. आमी उदक आमी 24/7 हांव म्हणना, बट निदान 8 वरां उदक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. पण एक गजाल हांव मुद्दाम सांगता, तुम्ही सगळे पळता ज्या ज्या जाग्यार वॉटर वेस्टेज जाता ती बंद करा. नळाच्या उदकान गाडयो धुवच्यो न्ही, नळाच्या उदकान कार्ड शिंपचे न्ही. ज्याच्या पंचायतीचो प्रकार जाता तुम्ही आमच्या पीडब्ल्यूडी इंजिनियराच्या लक्षात हाडून दियात. कारण नळाचे उदक आमकां जवळपास 8 रुपया कॉस्ट पडटा. 8 रुपया कॉस्ट आमकां मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोड्यूस करपाक पडटा. 8 ते 15 रुपया आणि आमी 2 रुपयान उदक विकता. त्या खातीर 2 रुपया पर युनिट आमकां 8 ते 15 रुपया पर युनिट पडटा. ती कॉस्टली आसा. त्याची वॉटर वेस्टेज करची न्ही. स्ट्रीट लायटीचो थोडोसो विशय आसा तो आमच्या मध्या एक कॉन्ट्रॅक्टरच्या बरोबरचो टायप. पण फुडल्या 3 महिन्या भितर स्ट्रीट सगळ्या गोंयभरांतल्या स्ट्रीट लायटीचो विशय सोंपतलो. पण दिसाच्यो लायटी पेटलेल्यो उरोंक जायना हाची खबरदारी आपापल्या ग्रामपंचायतीन आपुणूय घेवची अशें म्हाका दिसता. नेक्स्ट सर आमच्या मालपेन पण आहा सर. थंय 7 दीस जाले उदक ना.
बरें तुझ्याकडे जो आमचो वॉर्ड पळय तू पीसी कडेन आत्ता उलय जाल्यार ई कडेन कळ्ळें मरे पीसी कडेन आत्ता उलय जाल्यार ई कडेन कळ्ळें मरे ते उलयल्लो आसा तेच्याकडे हांव उलयतां पर्सनली पीसी या सर लोकांची सरपंच उलयता उलय सरपंच या सर आमच्या गावांत आम्ही आमचे 5 मेंबर गावांत भोंवन स्ट्रीट लायट ज्यो फंक्शन जायना त्यो आमी सर्वे करताय सर जे पावटी सर हेचेर मातशें कितें लॉक्स काडचें कितें तरी करचें सर मातशें रिपीट करता परत उलयता सर आमच्या गावांत कितलेच पोलांचेर स्ट्रीट लायट फंक्शन जायना आणि आमचो एकलो वॉर्ड 5 आपापल्या गेले वाड्यान भोंवन सर्वे करता पोल फंक्शन स्ट्रीट लाईट ऐक म्हाका बेतालबाटी सरपंच स्ट्रीट लायटीचो विषय सांगला हांवें तशें सांगला की स्ट्रीट लायटीचो आमच्याकडे एका बीवीजी आणि एपीएल कंपनी कडे कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो आमी ह्याच म्हयन्यात त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल केला आणि डायरेक्ट गव्हर्नमेंट आता स्ट्रीट लायटी घालतले हो कॉन्ट्रॅक्ट 3 वर्सां पयलीं सायन जाल्लो पण त्यांच्यानी अप टू द मार्क काम करून ना ते फेलियर गेले म्हणून आम्ही परत एकदा आता सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मध्ये स्ट्रीट लायटी घालतले आमकां पंचायताक एक ग्रामसेवक दिलो जाल्यार स्किमी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक आनी इजी जातलें सर कितें ग्रामसेवक आमकां जर एक पंचायताक दिलोलो जाल्यार हे आमचे स्वयंपूर्ण स्कीम आहा त्यो आमकां इम्प्लिमेंट करपाक आनी इजी जातलें आयक हांव परत सांगता तुमकां ग्रामसेवक शॉर्टेज आसा हे म्हाका खबर आसा पण फावटी जेन्ना आमचो स्वयंपूर्ण मित्र शेनवारचो काम करता आणि तुम्ही तो ग्रामसेवक दिवया तुम्ही सगळे पंच आसा तुमकां सगळ्या जाणांक प्रत्येकाच्या घरात कितें चलता कितें ना हें खबर आहा त्याची तुम्ही जर ते 8 दिसांनी काढून दवरले जाल्यार स्वयंपूर्ण मित्र तुमकां गायड करपाक शकतलो एका ही स्कीम दी एका कृषी कार्ड दी तेका तूं गायी घेवपाक लाय तेका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक लाय तेका अजून 55 स्कीम अवेलेबल आहा तुम्ही लोकां पर्यंत पावात शेवटी गव्हर्नमेंट सर्वंट व गव्हर्नमेंट सर्वंट आम्ही कितें जरी म्हटलं आम्ही इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बऱ्या रितीन काम करू शकता आमचा स्वयंपूर्ण मित्र हे खूप ग्रामसेवकाच्या पेक्षा बरें काम आणि चड काम करू शकता तुम्ही तेका सपोर्ट करपाक जाय तुम्ही सपोर्ट करीत गावात बदल घडपाक शकतलो फक्त आमकां हो स्टाफ जाय तो स्टाफ जाय इतक्याचेर रावं नाका तुम्ही एक लक्षात घ्या कोणीच विचार केल्लो आमचो सिनियर स्केल ऑफिसर ज्युनियर स्केल ऑफिसर ह्यो ग्रामपंचायतीन करतलो म्हणून तोय शेनवारचो बसपाक लागला हो बदल आसा आजकाल तोय जातलो आमी ते एप्रिशिएट करूया आमकां पयलीं कितें मेळ्ळा तें बसतोडा सर देव बरो दीस दिवं हा तुकाय बी सर आमचो स्वयंपूर्ण गोंयचो स्वयंपूर्ण मित्र अजून हे येवंक ना आमच्या पंचायतीन आनी कांयच करूंक ना तेका पर्सनल कितें डिफिकल्टीज आहा आमकां जाता तितले बेगीन हे दिवंक ना आमचें कसलेंच कार्य आनी कसलेंच काम जावंक ना दर मिटिंगूय जावंक ना ओके डायरेक्टर पंचायत नोट कर अजून बसतोडा पंचायतीत स्वयंपूर्ण मित्र पावूंक ना ज्या ग्रामपंचायतीत स्वयंपूर्ण मित्र पावूंक ना आसत तुम्ही डायरेक्टर पंचायती कडेन सांगात फुडल्या शेनवारापर्यंत फुडलो शेनवार कदाचित इलेक्शनान चुकोन बीन ज्या कोड ऑफ कंडक्टर लागलो जाल्यार नाजाल्यार ताच्या फुडल्या शेनवारा नक्की पावतलो ओके थँक्यू सर ओके नारायण नोट कर आणि त्याच्या फुडल्या शेनवारा धाडून दिवपाचें डायरेक्टर पंचायत आभार मानच्या पयलीं हांव एक 5 मिनटां परत एकदा उलयता कारण खुबश्या जाणां वांगडा म्हजे उलोवप जालें म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आणि वाळपय पासून आमी तशें म्हणटा की कुट्टाळी पर्यंत ह्यो सगळ्या ग्रामपंचायतींतले सरपंच पंच आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आज प्रेझेंट आसले खरोखरूच तुमचो उत्साह पळोवन म्हाका नक्की खात्री आसा की गोंय स्वयंपूर्ण जातलें आणि एक निश्चित सांगता ज्या ज्या ग्रामपंचायतीन आमचा स्वयंपूर्ण मित्र पावूंक ना बेसिक काम सुरू जाता तुमच्या डायरेक्टर पंचायतीक कोऑर्डिनेट करात तुमचा स्वयंपूर्ण मित्र पावचो तुमकां अजून ह्या कार्यक्रमात कितें ऍड करपाक जाय तुम्ही तुमची सजेशन तुमच्या स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन दियात
आणि जेणेकरून आम्ही ते ऍड करपाक शकतले आणि जे आम्ही 16 पॅरामिटर सांगल्या त्या 16 पॅरामिटर्साचेर स्वयंपूर्ण मित्रांनी आणि पंच सरपंचांनी सगळ्यांनी काम करपाक सुरू करचे जेणेकरून करतले. खरोखरूच आयच्या दिसा मला खूप खोस भोगता की हांव डायरेक्टली दुसरे फावटी तुमच्या वांगडा डायरेक्टली म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्स उलयता. कोविडांतल्या महामारीत सुद्धा तुम्ही सगळ्यांनी खूप बरें काम केलां. म्हाका दिसता हांवें फाटले फावटी आमच्या डायरेक्टर पंचायतीक सांगलेले तुमकां एक सर्टिफिकेट प्रत्येक पंच आनी सरपंचाक कोविड वॉरियर म्हणजे सर्टिफिकेट जी आसा ती डायरेक्टर पंचायतीच्या वतीन इश्यू करपाक जाय. डायरेक्टर पंचायतीन नोट करून जाता तितके बेगीन कारण तुम्ही पंच सरपंच असताना कोविड महामारी आयली आणि तितून तुम्ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम केले ते येऊन नासतना आम्ही काम करचे नासले पण सगळ्यांक कोविड वॉरियर सर्टिफिकेट मेळटली आणि परत तुम्ही सगळे जाण स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर खरे सोल्जर जे आसा हे तुम्ही आसा. तुमच्या बरोबर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे आपलो एडिशनल टाइम तुमच्या गावा खातीर दिता आमच्या गोंया खातीर दिता. जशें आमी म्हणटा आमी सगळे मेळोन स्वयंपूर्ण गोंय करतले हो संकल्प दवरुया आणि पुराय वर्षभरा खातीर आयज आम्ही परत एकदा 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत अशाच पद्धतीत कंटिन्युअसली काम करीत रावतले. हांव परत तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. देव बरें करूं. स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना घेऊन बहुमान्यस्त गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सावंत सर हे तुमच्या बरोबर आज इंटरॅक्ट करतात. तांच्यांनी बऱ्याच वेळार या गोष्टीचेर बऱ्याच ऑफिसरांकडे विचार विनिमय केलो आणि ताज्यानंतर आणि आपले जे सहकारी मंत्री आसा तांच्याकडे विचार विनिमय करून ही संकल्पना मूर्त रूपात हाडपाक तांच्यांनी जे अहोरात्र कष्ट केले तांच्या आणि तांच्या सहकारी मंत्र्यांनी जे अहोरात्र कष्ट केले त्या कष्टाचे फळ आमकां हळूहळू आमच्या नजरे समोर येवपाक लागला. हांव काळजां मनांतल्यान मुख्यमंत्री सरांचे आभार मानता. तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे पंचायत मंत्री गुदिन्य सर ते वेळोवेळी या स्किमीचो पाठपुरावो करतात. स्वयंपूर्ण स्कीम खंय पावल्या प्रत्येक गांवांत स्वयंपूर्ण मित्र वता वा ना प्रत्येक गांवचो सरपंच पंच ह्या स्वयंपूर्ण गोंय करपाक लागून कितपर्यंत तांचें योगदान आसा हाजो वेळोवेळी ते आढावो प्रत्येक दिसा आपल्या माध्यमांतल्यान म्हज्या कडल्यान किंवा बाकीच्या तांचे जे पंच सरपंच हांच्या कडल्यान वेळोवेळी ते घेत असता आणि तांचे परत परत ते सांगीत असता की ही जर संकल्पना साकार जाली जाल्यार येणाऱ्या दिसांनी गोंय हे पूर्ण स्वयंपूर्ण आसतले. हांव काळजां मनांतल्यान गुदिन्य सरांचे आभार मानता. तशेंच जे बाकीचे आमचे मंत्री आसात MLA आसात जे ह्या प्रोग्रामाक आयज जॉईन जाल्ले आसात तांचे हांव काळजां मनांतल्यान आभार मानता. ही संकल्पना प्रत्येकाच्या घरा दारापर्यंत पावोवपी जे आमचे पंच आसा सरपंच आसा आणि जे अहोरात्र हे ह्या कामाक लागून झटत आसात मुख्यमंत्र्यांच्या माननीय पंचायत मंत्र्यांच्या मार्गदर्शना सकयल जे जे अहोरात्र काम करत आसा त्या सगळ्यांचे हांव खरेच मनापासून आभार मानता. तशेंच आमचे जे स्वयंपूर्ण मित्र आसा चडशे ते आमच्या सिव्हिल कॅडराचे ऑफिसर आसा वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटान तांच्यांनी काम केल्ले आसा त्यामुळे वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आसा त्या स्किमींचे बऱ्यापैकी ज्ञान हे आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांक आसा. त्या तांच्या ज्ञानाचो उपयोग आम्ही हांव मागता सरपंचाक आणि पंच मेंबरांकडे की तांच्या ज्ञानाचो उपयोग करून आम्ही घेवया आणि अंत्योदय योजने अंतर्गत म्हणजे लास्ट मंचा पर्यंत योजना पावपाची जी एक संकल्पना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्या त्या संकल्पनेक ती लास्ट मंचापर्यंत पावपाक स्वयंपूर्ण मित्रांचो आम्ही आधार घेऊया. स्वयंपूर्ण मित्र खरोखरच बऱ्या पद्धतीने काम करतात. बस्तरा स्वयंपूर्ण मित्र जॉईन जावंक ना ताजी हांव दखल घेता. थोड्याच दिसांनी थंय एकतर तो